पोल्ट्री जी इंडस्ट्री आहा ते हेजे शॉपाची जी आहा तेजे आमी एक एसोसिएशन घडून हाडल्या लायक डिसेंबर आमी 6/2023 हांवें ऑर्गनायझेशन रजिस्टर करून आमकां हें मेळ्ळें रजिस्ट्रेशन जालें तेजें. पूण तेज्या पयलीं आमी अरावंड 2 वर्सां पयलीं आमी आख्खो मुवमेंट स्टार्ट केल्लो. इतल्या कारणाक लागून की खंय तरी हो एक ट्रेड अनऑर्गनायज आहा तो ऑर्गनायज जाच म्हणून. कित्याक हो असो एक बिजनस आहा की कोणूय खंय कितें करता आनी खंय स्टार्ट करता बेश्टो एक रोड सायडी वो कितें. सो ताका लागून हो ऑर्गनायज जाता म्हणून आमी एक एसोसिएशन रजिस्टर जाल्लें. हें जाता आसतना आतां आमकां फर्स्ट एक फॉरमोस्ट एक आमकां एक डिफिकल्टी येयली म्हणटा ती आतां हें करून रजिस्टर करून जो आमकां वेस्ट जो चिकन स्लॉटर वेस्ट आहा तो हो सगळो चिकन स्लॉटर वेस्ट जे इतले जे चिकन शॉपकिपर्स आहेत तांकां कोणाचो एक सुविधा ना. खंयची तरी म्युन्सिपालिटी थोडीशी वखता पूण ती खंय तरी सायंटिफिकली डिस्पोज जायना आनी पंचायत तरी हेजो कितें तर तांकां मेकानिजम ना. सो ताका लागून आमी एक स्वच्छ भारत निदोल गोंय हेज्या मिशना अंडर एक आमी एक इनिशिएटीव घेयलो आनी एक ड्रायव्ह घेयलो आनी ह्या ड्रायव्हाचेर आमी आयज आमी कचरो हें स्टार्ट केलें. हेज्या पयलो आमकां हे कचरो पयलो एक आमकां एक नोटिफिकेशन येयल्लें फ्रॉम द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा की हो सगळो वेस्ट एक कंपनी बायोटेक ताका दीस म्हणून. आनी तेंची एक रेट आसलेली थारायलेली ती 23 रुपीज पर किलो आसलेली. सो ताका लागून ते 23 रुपीज आमकां तें जावपा ना म्हणून आमी खंय तरी वचून आमी पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड वेस्ट मॅनेजमेंटा वचून मेळ्ळें. सो तेमी सांगिल्लें इट इज अ गव्हर्मेंट नोटिफिकेशन आनी इट इज एन कंपल्शन तें करपाक जाय म्हणून. आमी बी एग्री जाले तें करपाक जाय पूण आमी तें खंय तरी हें करता म्हणून आमी काडलें आनी मागीर आमी CMा मेळ्ळे. सो CMान आमकां तें कॅशें जावपाना तुमकां वेस्ट दिवपा पडटलो कित्याक सगळे तरी चिकन वाल काडटा आनी रस्त्यार उडयताय म्हणून. सो आमी ताका मागीर आनीक सेकेंड टायम एक फावट रिप्रेजेंटेशन घेवन गेलें ताका सांगिल्लें की आमकां जो 23 रुपीज वो 24 रुपीज पर किलो पडटा तो तितूंतल्यान आमकां 12 रुपीज पर चिकन किलो वाडोवपा पडटा. तो आमी कॉमन कस्टमराक आमी गोंयकाराक तो एक्सपेन्सीव जाता म्हणून. सो तेन्ना मागीर म्हणपाक लागलें तुमी कसो मेकानिजम काडटा तें सांगात. सो ते आमी मागीर तेका आमी 2 म्हयने मागिल्ले. सो मिन टायम आमी त्या टायमा भितर एक पिसूल एक इंडस्ट्रियल स्टेटाक ऑलरेडी ही आसलोली बट तेणें ती सोडून दिलोली आपूण ती गोंय कोन्ना म्हणून. सो ताका आमी वचून मेळोन ती आमी रिवायव करून ती स्टार्ट केली. ती स्टार्ट करून मागीर आमी आतां आमगेलो एसोसिएशनान अरावंड 7 व्हेकल्स घालून आयज आमी ऑलमोस्ट सावथ सगळ्याचो सावथा वताय आनी हे पार्ट ऑफ देर आर 3 प्लेसीस इन नॉर्थ वीच आमी वताय तो. सो अशें करून आमी तो वेस्ट हें करता. आतां हो वेस्ट वता आसतना आमी जायते पंचायती मदीं गेले. ते पंचायती मदीं गेले आनी इवन आमी म्युन्सिपालिटीजा मदीं गेले. पूण आमी आमी एक एसोसिएशन आहा. एसोसिएशनाक बी आमगेलो इश्यू कितें जाता जरी तर मेंबर्स आमकां कॉपरेट जाले जाल्यार एसोसिएशनान आमगेलें स्ट्रेंथ आसता. पूण हितून भितर हे एसोसिएशना भितर आमकां मेंबर्सांक गेलो तितलो सपोर्ट मेळना जाल्यार आमी काडलें आनी आमी पंचायती अप्रोच केले. पूण आयज पासून आय एम व्हेरी सॉरी टू टेल की इतलेय पंचायती आमी अप्रोच केला सावथाक किंवा थोड्योश्यो नॉर्थाक इवन म्युन्सिपालिटीज आमी खंयचे पंचायती आनी म्युन्सिपालिटीन आमकां तेश कोन्न सपोर्ट दिना. सो आमी आतां रिसंटली आमकां म्युन्सिपालिटीचो थोडे कडेन सपोर्ट मेळना म्हणून आमी DMAसूच आमी लेटर बरयल्या. आतां हितून भितर आमी एक रिसंटली एक म्हापसा इन्सिडंट जालो. म्हापसा ऑलमोस्ट सगळीं शॉपां म्युन्सिपालिटीन आनी फूड एंड ड्रग्सान कचऱ्या लागून बंद केल्लीं. सो ते आमकां अप्रोच जाले. हेज्या पयलीं आमी तांकां 2 इयर्स पयलीं आमी बी सांगलो तांकां की तुमी आमचे बरोबर येयात तुमी आमकां कचरो काडटाय म्हणून. पूण ते आमचे पयलीं केन्ना येवं नाय. पूण आतां तांकां खंय तरी डिफिकल्टी जाली आनी कितें म्युन्सिपालिटीन तांकां ती बंद केलो म्हणून ते आमचे पयलीं येयले. सो हांव मागीर वचून CO चंद्रकांत शेखर ताका मेळ्ळो. सो ताका आमी डिस्कशन केलें. आमी डेलिगेशन वचून ताका एक्सप्लेन केलें. मागीर तो म्हणपाक लागलो जरी तर तुमी जर तर तांगे कचरो व्हरताय जाल्यार आपूण कचऱ्या लागून तुमकां तांकां एलाव करता. बिकॉज देर आर लिगल शॉप ऑल्सो. देर वर 37 शॉप्स. आउट ऑफ 37 शॉप्स नाव 22 शॉप्स आर ऑपरेटींग. ती आतां आमी ऑपरेट केले आनी तेंगलोय बी आमी कचरो हें करताय. सो म्हगे सांगपाक पॉयंट कितें हे जरी तर म्हापसाचे पयलीं आमचे बराबर आसलोले जाल्यार गोवोरमेंट कोणालो म्हाका दिसना कोणालो धंदो बंद करपा सुद्दां तेश म्हण. पूण आमी जर तर सारकी ना जाल्यार गोवोरमेंटाक बी ना इलाज कितें तरी करपा पडटा न्हू. ताका लागून ही आयज तर चालू उरलेले जाल्यार आमकां पयलेसून जर कचरो दिताले जाल्यार म्हाका सुद्दां तेगे आयज कोणाली शॉप बंद जावचें नासलें. सो ईच एंड एवरी टायम आमी गोवोरमेंटाक किंवा थोडेशे कडेन म्युन्सिपालिटी पंचायती सगळे कडेन आमच्यांनी ब्लेम करपाक ना कित्याक तेंकडे कितें मेकानिजम ना. पूण आमगे हांव सांगलें कितें हो वेस्ट आमी व्हरताय
पूण आमकां वता आसतना आमकां तेंचो सपोर्ट जावो आमकां तेंगे कसलो फायनान्शियल किंवा वेहिकल कसलो हें नाका आमगे ओन मेकानिजमाचेर आमी तो वेस्ट नॉमिनल चार्जीस ते वेंडरा कडच्यान घेवन आमी वेस्ट बागताय पूण जो वेस्ट आमकां कोण दिना एटलिस्ट आमी तेंची नांव तेंकां दिली जाल्यार तेंचें एक्शन घेवपाक जाय हें आमकां एक रिक्वेस्ट आसा तेंगेलो आनी सेकेंड थींग आमी एक सिस्टम केला एवरी शॉप वेंडराक आमी एक एश्युरन्स स्लीप दिताय एवरी मंथ तेंकोडे जेन्ना आमी ते ट्रान्सपोर्ट चार्जीस तेंगे कलेक्ट करताय तेन्ना आमी तेंकां स्लीप दिताय ती स्लीप एटलिस्ट पंचायतीन किंवा म्युन्सिपालिटीन ती मागून ती एंडोर्स करची सो दॅट इट इज एन गॅरंटीड दॅट बाबा हो वेंडर एसोसिएशनाक किंवा खंयचे गव्हर्मेंट रेकग्नायज बॉडी हो वेस्ट दीत म्हणून हांव म्हणना आमकां दिवचें अशें म्हणून वेस्ट आमकां दिलो बायोडाटा कोणाक दिवपाक जाय तर कोणाक बायोडाटा दिलो पूण चिकन वेस्ट रस्त्यार उडोवपाक जाय हे हेका लागून आमी आयज हे आमकां पंचायतीचो किंवा म्युन्सिपालिटीचो हो सापोर्ट जावो तेश म्हणून हांव तुमच्यान तें हांव हें करपाक कित्याक आमी ऑलरेडी लिगली आमचे ऑलरेडी आमी तांकां बरयलां कॉरस्पॉन्डन्स घायलेली बी पूण आयज पासून आमी कोणालो एक कोण एक रिप्लाय येना ना म्हूण कोणालें एक येना don't need to be shut down. So I think that would make also an advantage for people on to this join. basis only आमकां आमगेल्या सीओन म्हापसाच्या ह्या बेजाचेर आमी तेगे वेस्ट काडटाय म्हणून आमकां तेणी ती ऑपरेट करपाक दिली आतां तुगे एक फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज दॅट आमी गव्हर्मेंटाक ऑलरेडी रेप्रेझेंटेशन दिलो आहा एंड आस्क फॉर अ लँड प्लांट आमी घालताय म्हणून आमी फकत एक जागा जी विच इज नॉट डिस्टर्बिंग एनीबडी आनी आमी एक एसलो सिस्टमॅटीक म्हणजे आतां लेटस्ट टॅक्नॉलॉजीचो प्लांट घालपाक सोदताय की तो आमकां जर तर जागा दी जाल्यार दॅट स्मेल नॉट इवन बी 50 मिटर्स फ्रॉम द प्लांट इतलो बिकॉज देर इज सच अ टॅक्नॉलॉजी दॅट स्क्रबर्स आनी तुगेलो बायोफिल्टर्स इवन तुगेलो जो वास जो भायर वयतलो तो यू कॅन पूट सम टायप ऑफ एसेन्स वॉट एवर इट इज रोज ऑर कॉफी तो असो तेसो फ्लेवर्ड वास भायर वचपाक जाय तेसो टॅक्नॉलॉजी आतां आहा इट मायट कॉस्ट लिटल बट जर तर आमकां जाय जाल्यार करचें पडटा सो तो एक आमकां ऑलरेडी गव्हर्मेंटाक प्रपोजल आसा आनी चीफ मिनिस्टर इज कायंड इनफ दॅट ही हॅज ऑलरेडी टोल्ड अस दॅट आमी ऑलरेडी 2-3 सायट एप्रूव बी केले सिलेक्ट बी केले पूण मिन टायम कितें जालें आमचे एक आमच्या मदें एक डिस्प्यूट जालो लास्ट टायमान कोण तरी कितें तरी सांगलें की आपूण प्लांट दिता आपूण हें करता ताका लागून तो खंय तरी आतां मातशें स्लो स्नेल केस जाला सो बट आमी ऑलमोस्ट आनकोडे बी सीएमाक रिक्वेस्ट केला की आमकां त्रास जाता पूण ते खंय तरी करचें म्हणून कित्याक हो प्लांट आहा न्हू तो लायसन्स इज ओन्ली फॉर 5 टन्स आतां तो आमी एनहान्स करून 10 टन्स केला थोडीशी मॉडिफिकेशन करून पूण आमकां आतां पर डे जनरेट जाता अरावंड नियरली 13 टन जाता सो 3 टन आमकां पडटा आमचे धारवाड बी धाडपाक आमकां एक पडटा कित्याक सॅटर्डे संडे फेस्टिवल्स हो 3 टन्स टू 4 टन्स एक्स्ट्रा जाता सो आमी फक्त आमचे आमगेलो फक्त हें आमगेलो प्रपोजल रिवायव करपाक सीएमा आमकां रिक्वेस्ट करतले सो इट इज अप टू द गव्हर्मेंट ऑर्गनायज करूया आनी हो स्टार्ट केलो आमी 22 मार्च 22 आनी तितून आमी इतली हें करून मागीर ताणें सांगलें 6 डिसेंबर 23 आमगे एसोसिएशन रेजिस्टर जालां आनी ते रेजिस्टर जातकूच आमी जायते जाणां रिक्वेस्ट केले सगल्या ऑल ओवर गोवा हांव आनी हो इतली भोंवलाय सगल्याक म्हापसा सांखळी बिचोली म्हणनाका खंयच्याय पोंता काणकोण पळय पेडण्या पासून सगल्याक आमी भोंवून गेले इतली भोंवल्या आमी बाबा आमी वील कम टुगेदर एंड डू समथींग बेटर फॉर द चिकन प्रोडक्ट हेका लागून सो वील गीव पीपल अ गुड प्रोडक्ट आनी चार्ज देम अ गुड थिंग बिकॉज इट्स अ इटींग थिंग फाल्यां सकाळी आमच्यान ते बेश्टे कार्ड एश करून हें केलें पूण जायना कित्याक आमी लोकांक केन्ना सांगूंक गेले न्ही येवन म्हागे शॉपार आरे ती चिकन कोणा सांग रे तूं म्हणटा दॅट इज द तुगे चिकन आनी तेगे चिकन तुगे कितें पावना चिकन घेवन इट इज लायक दॅट सो आमी कोणाकूय आडोवपाक शकनाय सो आमी कितें म्हणलें आमी एक QR कोड घालून कितें तरी करया पूण तें आमगे जालें ना त्या टायमार पूण आमी इतले भोंवले तुका हांव सांगता आमी इतली स्पेंड केला इतलें हें केलां मुको टायम दिवपाक जायना तरी पूण हांव टायम दितालो पूण ह्या आमगे प्रेजिडेंटान पळय आपल्याक फूल टायम दिन ताणें इतलें वावर केलो आनी आयज हें पळय इतलें फुडें पावपाक पावला फकत ताका लागून सो आयज हांव तुमकां रिक्वेस्ट करता म्हणजे लोकांकूय रिक्वेस्ट करता सी खंयी कितेंय जालें जाल्यार पयलीं तुमगे भलायकेक पळय आय रिक्वेस्ट करता पीपल आनी आमकां तर फाल्यां सकाळ आमी सगळे एकठांय जाले जाल्यार वी आर लुकींग फॉर एसोसिएशन वील लूक इवन टू द शॉप वीच इज अनग्रेड वी वील ट्राय टू मेक इट बरें शॉप करून आमी ट्राय करता इवन आमी इतले पासून आमी शॉपकिपरांक सांगला तुजो लायसन्स जायना वी वील हेल्प यू वी वील कम वी वील हेल्प यू टू गेट स्ट्रक्चर बदल वेर वी नीड टू हेल्प यू
आम कोणाक बंद करपा नाका ना आमी कोणाक पोटार हाड येवपाक आमी एसोसिएशन केलाय सगळे वेंडरां हेल्प जाय हेच न्हू की आमी कोणा इलिगल आमी ते बंद करपाक तसो कांय ना तुमक जाय यू शूड कम फॉरवर्ड वी वील हेल्प इन एवरी पॉसिबल वे वील ट्राय टू हेल्प. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.